देवाच्या दोंगराचो उडुया, ताच्या मंदिराचो उडुया. देवाच्या दोंगराचो उडुया, ताच्या मंदिराचो उडुया. सर्वेस्पराचो भोरभोर, sul dombra boros morto, sorvesporace mondi, soglia borosus morte, bevacia dombra zoluia, tacia mondira zolia, bevacia dombra zoluia, tacia mondira zolia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो, जो आसा आणि सदांकाळ आसतलो, ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. भयणी भावंडी, आमी शांत वांटून घेता आसतना आंतोन आल्बुकेर या आमच्या बाबा पासत मागुया. स्वर्गीच्या बापान ताका आपली शांतीन घेवंक. तशेंच मागुया फिलोमेन, जुझे फिलोमेन डिसूज हाचे पासत देवाची शासनीक शांती ताका. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत फ्रिडा पिरीस, क्लाइव फेर्नांडीस आनी दुसरी आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत. तशेंच मागुया आमचो भाव पायशांव फ्रांसीस फेर्नांडीस, हो चड बरो ना, भायल्या गांवांत मागुया ताका देवाची पिकोवणी, आमच्या मागणेचो तेंको ताका आनी ताचे फामिलीक तो बेगीनूच बरो जावंक आमची कालती विनंती. माय मारिया रुजाय साहेबांची विनंतीन बापाक उबारुया. बांबडीनो आज आमी सुरू कोत्ता ही आत्मीक तयारी रुजाय साहेबांचे पुर्बेक. झुजाची काळी कुपां सगळे संवसाराक उप्रासलेली दिसतात. गरज आमकां सगल्यांक तरेतरेच्या सुरक्षीतपणाची आनी सायबीण माय आमकां एक एकल्याक आपल्या मांताकाला सांबाळटा. ती आमची समस्यांची आवय कुर्सामोडी जेजून तिका आमची आवय करून दिली. आमकां उलो मात्ता ती मागण्यांतल्यान आमी देवाक लागीं सरून एकामेकाच्या संबंदान जियो. राग, दुस्मानकाय, झुजां सगळे असले वेपार आमी पयस करूंक, झुजाची हातयारां खाला दवरूंक आनी मोगाचे बांदपास वाडोवंक. तर आज ही सुरू कोत्ता ती आत्मीक वाट नव्यानाची आमकां सगळे तालगांवकारांक हांगा आशिल्ल्यांक तशेंच पयस पयस आशिल्ल्यांक एक आत्मीक अनुभव जाल्यार पुरो म्हूण हे मिसांत वांटून घेतना मागुया एकामेका पासत, मागुया आमच्या भुरग्यां पासत, मागुया आमच्या घरांत आसलेल्या पिळेवंतां पासत आनी मागुया खेरीत भाशेन आमची गांवची जायतीं भाव भयणां परदेसांत आसात, तांचोय उगडास करून तांचेय पासत मागुया. आनी आमची मागणी देवाक मानता तसली जावं. हे मिसाची सुरवातीकूच आमी असोक पातकी म्हूण ओळखून देवाचेर आनी भाव भयणांचेर अपमान केला म्हूण ओळखून देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागून हे मिसा भेटीक तयार जावया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान सांगता, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सद्भाग्य घेवन सदांच संकवार सगळ्यां दिवतांक आनी भोगतांक. तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसोन आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
भाग्योन मार्तीन de Porres या भाग्योंताचो आमी आज सभाधर्मीक समारंभ करता. आमकां दिसा दिसाचे कालते जिविताची वाट तो दाखयता. ताचे भाशेन आमी ल्हान कालती जावंक खेरीत भाशेन मागुया. देवा, भाग्योन मार्तिनाक तुवें कालतेपणाच्या मार्गार चलोवन सर्गीचे मोहिमेक उबारलोय. ताची पोरजोडीत देख घेवन त्याच मार्गार कालते जिवितांतल्यान आमी वाट चलोवंक आनी स्वर्गार ताचे सांगाताक खरी व्हडवीक जोडूंक आमकां फाव कर. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. भाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी की सुनोतीची खोरी पोरचा आनी आमी देवाच्या आत्म्या वरवीं ताका बसता. मासा रोगताचेर आमचो विस्वास ना, पूण क्रिस्ता जेजू सवे सगलो आमचो अभिमान. आमी कोणूय मासा रोगताचेर विस्वास दिवंक आपणाक कारण आसा म्हूण समजता जाल्यार म्हाका अदीक कारण आसा. 8 दिसांचो आसतना म्हजी सुनोत केली. हांव जल्मान जुदेव, इस्रायलाचे पोचेचो, बेंजामिनाच्या कुलाचो, हेब्रेवांक जल्मलोलो हेब्रेव. सुमती फुडें हांव फारिसेव. हांव उर्बेवून देखून हांवें पवित्र सोबेक दुमालो दिलो. सुमतीतान उपजता त्या प्रमाणीकपणा फुडें हांव चुकी मेकलो. ह्यो सगल्यो वस्तू आदीं म्हाका फायद्याच्यो दिसताल्यो, पूण आतां क्रिस्ता पासत त्यो नुकसाण दिसता. खरेंच सोमी जेजू क्रिस्ताची ओळख म्हणल्यार येदें व्हडतें भाग की ताचे मुखार हेर सगलें म्हाका नुकसाण म्हूण हांव धरतां. ताच्या मोगान हेर सगलें ओगडावंक हांव कबूल जालो. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार आनी ताचे भितर रिगूंक रावूंक म्हाका फावो केलें जाल्यार हेर सगोट मेळ म्हूण हांव समजतां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सोरेस्पराक सोदता तीं कालसां संतोश बरीत जावं. सगलीं म्हणुया. सोरेस्पराक सोदता तीं कालसां संतोश बरीत जावं. सोरेस्पराक तुमी गितां गायात. कोनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचऱ्यांची सगळे कोडे किती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सुरेस्पराक सोदता तीं कालसां संतोश बरीत जावं. जबाब सुरेस्पराक सोदता तीं कालसां संतोश बरीत जावं. सुरेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुक्कामोल सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचुऱ्या विजमितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास दवरात. जबाब सुरेस्पराक सोदता तीं कालसां संतोश बरीत जावं. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुतान दुवानो ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तो सुरेस्पर आमचो देव. शेकांचेक रितुमेंचेर ताची पदवी चलता. जबाब सुरेस्पराक सोदता तीं कालसां संतोश बरीत जावं.
उद्गार उबे रावूया. कश्टोतेल्यानो तुमी बार वायटो वेल्यानो तुमी म्हजेशी याद सोगली. हांव एकलोच सोगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सियोनिया. दोन वसूलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकून ताचेशी येतालीं. आनी फारिजेव तशेंच धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता खाता. देखून जेजून तांकां अशी एक वोपार सांगली. तुमचे मदलो कोण एकलो 100 मेंढरां आसुल्लो मनीस तातूंतलें एक मेंढरूं सांडत जाल्यार ती 99 रानांत सोडून एक सांडलां तें मेळोसोर ताका सोदूंक वचून आसतना रावत. आनी तें मेळ्ळे उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता. आनी तो घरा पावतूच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलेलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका पोर बी दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या 99 बऱ्या मनशां पासत संतोश जाता, त्याहून अदीक एक वायट मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार स्वर्गार संतोश भोगतलो. रुपयाचे 10 नाणे नासुल्ली कोण एक बायल तातूंतलो एक सांडलो जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोवन मारून तो मेळोसोर मेहनतीन सोदिनासतना रावत. आनी तो मेळ्ळे उपरांत ती आपल्या इश्टिणीक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलेलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हाका पोर बी दियात. तेच परी हांव तुमकां सांगतां, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां मदें संतोश भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आयचें देवाचें उतर आमकां ताळगांवकारांक जेन्ना आमी रुजाय साहेबांचे परबेक तयारी करता आमकां खूब खूब म्हत्वाचें. एके भाशेन इट पुट्स अस ऑन द रायट ट्रॅक टू सेलिब्रेट द Novena and feast of Our Lady of Rosary. आमकां गोंयकारांक फेस्तांची रूच आवड आनी आमी जायतीं फेस्तां करता ताळगांव. हें रुजाय साहेबांचें फेस्त आमचें सगल्यांचें. तें जालें म्हणटूच आमी मागीर पिलार वयतले हांव, मागीर ओल्ड गोवा वयतले हांव. अशी आमची फेस्तांची परंपरा. आनी आमी गोंयकार खूब अभिमानान ही फेस्तां करूंक फुडें सोदता. पूण फेस्तां केल्यार जायना. आयचें पयलें वाचप आमकां काय बरें सांगता, भाग्यून पावलू ही बोस्ट ऑफ बीइंग अ जू टू द कोर. बरो जू, फेथफूल टू द लॉ, द तोरा, फेथफूल, कसलेंच ताचे सोबें चूक ना. फारिजेव तो आनी पवित्र सभेक आपूण दुमाळो दितालो सांगता. पूण आतां देर इज अ यू टर्न इन हीज लायफ. सगळोच वेगळो जाला. देखून तो म्हणटा, सुम्या जेजू क्रिस्ताची ओळख म्हळ्यार येदें व्हडतें भाग की ताचे मुखार हे सगळें म्हाका नुकसाण म्हूण हांव समजतां. इट इज नॉट हीज और हांव गोंयकारपण वीच इज इम्पॉर्टंट. इट इज नॉट बीइंग अ हिब्रू दॅट वॉज इम्पॉर्टंट फॉर पॉल
कितें गरजेचें आहलें ताका जेजू क्रिस्ताची ओळख म्हळ्यार येदें व्हडलें बाग आनी हें सगळें म्हाका नुकसाण हें सगळें मेळ म्हूण समजता हांव फकत क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार आनी ताचे भितर रावूंक म्हाका फाव जालें जाल्यार हें सगळें म्हाका मेळ म्हूण समजता. इंग्लीश भाशेन थोड्यो अणकार करतात कावडांग म्हणटात दट काय बरें भाग्यून पावलूचे उतरां इफ वी कॅन मेक देम आवर ओन जेजू म्हाका मेळ्ळो पुरो आनी आमी ओदीक आनी ओदीक ह्या नोवेनान जेजूचे गवाय जावंक आनी जेजूक आपणावंक आमकां एक सोयीक माय मारिया आमकां जेजूशी वचूंक बोट दाखयता. माय मारिया आमकां जेजूशी व्हरता ताचे खरें पाटलावदार जावन. काय बरी मुर्ती आमी घोडये सारकी पळोवंक ना. दिस इज रियली inspiring statue of Mother Mary, Our Lady of Roses. There is so much of smile on Mother Mary's face, a face that at least calls all of us to come to her. She will take us to Jesus. सायबीण माय आमकां जेजूशी व्हरता. आनी दुसरें वाचप बाबा बुडीनो आमी माडी उबारता तेन्ना फोगेडी मारल्यो. वी सेलेब्रेशनाक फोगेडी मारता. भोव करून आदले काळार भुरगें जल्मलें चेडो जल्मलो 2 फोगेटी जुमार लोक आयकतालो 1 जाला 2 जाला 3 जाला. फोगेटी आमचे हिंदू भाव दिवाळी सेलेब्रेट केली. दे बर्न क्रॅकर्स अँड फायरवर्क्स. इट्स अ पार्ट ऑफ सेलेब्रेशन कीपिंग असायड द इल इफेक्ट्स ऑफ पोल्युशन एंड ऑल बट इट वॉज अ पार्ट ऑफ सेलेब्रेशन. आनी आज जेजू म्हणटा संतोष सेलेब्रेशन स्वर्गार संवसारान न्हय स्वर्गार देर वील बी सेलेब्रेशन. केन्ना एक मनीस देवाशी परत येत जाल्यार 99 शेडयो बऱ्यो शेडयो सोडून सांडून गेल्या पयस गेल्या तिका सोदूंक येता गवळी आनी ती मेळ्ळी म्हणटूच खुशाल जाता. देर इज इन्स्टंट जॉय. आनी आपल्या शेजाऱ्यांक इश्टांक सांगता लेट अस सेलेब्रेट म्हजें सांडलेलें मेंढरू मेळ्ळां. देखून जेजू म्हणटा स्वर्गार संतोष भोगतलो एक वायटो मनीस परतून येत जाल्यार. एक धाकटुलो नाणो सांडलो जाल्यार नाणो म्हळ्यार ते काळार वॉज लायक ए डेज वेज दिसवडो. आनी हो दिसवड्याचो नाणो सांडलो म्हूण ही बायल सगल्याक सोदता सोडिना सांडून दिना आसूं म्हणिना सोदीत रावता आनी मेळ्ळो म्हणूच खुशाल जाता. देखून जेजू म्हणटा एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाच्या दुता मदें संतोष भोगतलो. बांबुडी न्हय दीस नविना इज ए चान्स फॉर अस टू कम बॅक टू गॉड. आमी वचूंक आमी पातकी आमी देवा सोशिली पयस सरल्या हो एक आमकां उपाय देवाशी देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आमचें जिवीत आमी बदलूं. आयज खरेंच हें देवाचें उतर आमकां एक एकल्याक स्फूर्ती दिता. आमी घरा पावतच परतून वाचूं येता भाग्यून पावलूची चीट फिलिपकारांक आवेसूर 3 तशेंच भाग्यून लुकाचें शुभ वर्तमान 15 आवेसूर थंय आमकां 3 वपारी मेळटात. सांडलोले मेंढरू सांडलोलो नाणो आनी सांडलोलो पूत द प्रॉडिगल सन. भाव भयणीनो हें नोवेन पुजाय साहेबांच्या मनाक कोत्ता तेन्ना देवाचो ताळो आमी आयकुया. कालती काळजान देवाशी पोत्तून येवया. आमच्या जिविताची आमी नवसोदणी करुया. अशेंच जावं. भेटवणीचें गीत करुया. भेटवणीच्या वेळार गायन गावया. वेदीचे रोंड्या सोवे C43 पेज 46. C43 पेज 46. आमची गरज
भयणी भावनो, आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बाप्पाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमचे बलिदान आपल्या मनोकानीक मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या दबाव सर्वेस्वर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बाप्पा, आमचे खातीर गरीब आनी विदेय जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुताचें मोगाचें बलिदान आमी दिनवाशी काळजान तुका समर्पिता. भाग्योन मार्तीन de Torres हाचे विनोदीन आनी ह्या बलिदानाच्या बळान आमचे दिसा दिसपटें जिवीत तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश पवर तुमचे सभे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात हाय वार्ता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. स्वर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलेल्या ते तुज्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडवड आमी वाखणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळे देवदूत आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक करोराचें हें रगत पातकेंचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया. संवसाराच्या सर्वंडरा आमची सर्वण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, हक्के पृथ्वीचेर विश्रायलेलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, फिलिप नेरे आमचे गवळी बापा, सगळे यांनी की वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचा भरवंस धरून मेल्यान ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर.
हांकां द्विश्टा वतीन मेळ्ळ्या समेस्तान तुजें पुरजरीत कमाल करून फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. मुखार मरी देवाची माई संगती बेगीन धरम दिता आनी सरकाणी तुका मानवल्यात सगळे वखदां बरोबर सस्त्यांच्या सुखान आमकां वाडली. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनान आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां सगळीं आमी बापाक उलो मारुया. आमचे बापा बापा सुर्गीचो तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां थावणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकंदी सुटोय आनी सर्वाकंदांतली वाटाय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनान. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांट. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. वस्त जेजू ताचे सवे रिगूंक सगलो संतोश अशें बागून पावलो आमकां सांगता. वस्त जेजू जो पातक्यांक आपोवंक आयलो जिविताची बदलवणी करूंक आयलो. ही देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटा ती येदाच्या जेवणांत आतां मांडूक घेतिली आमी सगळीं सुभागी. सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमण्याच्या वेळार गायोन गावया. जेजू दाखवेल आमी फाटे. D14 पेज 54. D14 पेज 54. Jesu daquel avivade, tacia jivana vijivi. Jesu daquel avivade, tacia jivana vijivi. Daquelaya moja mapa, ti samarda mai moga. Odi kodor, dolce mora, fade venta luce mapa.
Jesu दाखवेल आम्ही फाटेल त्याच्या जीवन आम्ही जीवी Jesu दाखवेल आम्ही फाटेल त्याच्या जीवन आम्ही जीवी ओठी दाखवेल तुम्ही फाटेल ओचे सोबे प्रार्थूया. चोर पदवीदार देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, आतांच आमी घेतिल्ले संस्कारा वरवीं आमी तुका सगळे काळजान दिन वाचता. मार्तीन दिपोरीत ह्या आमच्या भाग्यवंताच्या वरी सगळे वस्तू परस तुका सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळांत घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक हे संस्कारा वरवीं आमकां बळ दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार, फाल्यां सांजे कुमसारां आसतलीं 4:30 ते 5:30 पर्यंत आनी 5:30 वरांचेर तिर्स, मागीर मीस, हेरमांव आनी साल्व आनी मिसा उपरांत एक धाकटुली भायल्यान कार्यावळ आसतली. आमी मागता सगळ्यां लागीं तुमी जाता तितलीं आमी सगळीं एकठांय जावन ही रुजाय सायबांची परब फुडें भक्तीन उमेदीन करुया. देवाच्या उतराचो नियाळ भायले पाद्री येतले दिसपट्टी. देवाच्या उतराच्या नियाळान आमी जेजू गोंय दिवपाची वाट चलोवया. आज सांजे 4 वरांचेर आमचो आदलो पाद्विकार फादर कार्म मार्टिन्स हाच्या म्हयन्याचे मीस ओल्ली इगोजीन सेंट मायकल्स चर्च ओल्ली ताचे पासत मागुया. आमचे इगोजेन तशेंच कारंजालींच्या कपेलांत तो कपेलांक कसो वावुरलो. सर्गींच्या बापान ताका सासनीक विसवान घेवंक मागुया. आनी सगळीं आमी हे नवें भक्तीपणी करूंक आमकांय कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हूण सायबी मांयक प्रार्थुया. सर्वेश पवर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. Tuja
सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आज विशालकायेच्या उमाळ्यांनी म्हणून आमी एमाडीचे आशिर्वाद घालून हांगा एकठांय तुझाय साहेबांचे कुळबेक आमी ही 9 दिसांची तयारी करून फुडें सरता. हे परबींतल्यान आमी जावं देवाक जावं मनशांक लागीं सरता. आमचे समुदायीक मन बांदून हाडून गोट करून आनी ते शिंपडावून आमचो उस्तो आनी भोव करून रुजाय साहेबांचे परबींतल्यान आमच्याच जिविताची नवसरणी करून आनी देवाक आनी आमच्या भाव भयणांक लागीं सरून आनी भशेन आमी खरेले जेजूचे गोवाय जावं ही एक आनीक संदी आमकां सगळे तालगांवकार तिकडे माडीचेर आशिर्वाद मागतना सगळ्या तालगांवच्या हांगा आमच्या मदीं आसल्यांक तशेंच भायल्या गांवांनी वावर करतल्यांक सायबीमांच्या हातांत घालूया. तिच्या मानताकाला आमी सगळीं एक फामील कशी जिवन आनी आमच्या जिविताची आत्मीक जिविताची नवसरणी करून ही परब आनी नवें आमकां आत्मीक फायद्याचें जावं म्हूण मागूया. सोर पदवीदार देवा, भाग्योन अंकवार मारी रुजाय सायबीमांचो आदार आमकां तूं फाव करताय देखून आमी संतोश्ता. हे मोगाळ आवयचे विनोदी ह्या नविनांतल्यान अदीक आनी अदीक आमी तुका लागीं सर आनी तेच माय मारीचे विनोडीन सगळे वायटांतली निवारून शास्त्रांच्या सुखाक आमी पावूं कालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. Sole slopano, vema quadrana, sorvoi mozano, yavit nada. Some slopano, vema quadrana, sorvoi mozano, yavit nada. Pozor mogaci, taci tirkosi. Dojaramco Deus, sasam Misachi, odzor mogaci, taci koši. Dojaramco Deus, sasam Misachi, some slokano, Deus